बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमचो उजवाड फांत्या बरी परसळटलो, तुमचे घाई बेगीनच गूण जातले. इजाया प्रॉदिचो बूक 50:8 वसर वळ 8. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8. समी जेजू म्हजो तुजो उजवाड परसळ अशें करतलो, आमचे घाय गूण करतलो आनी आमकां आशिर्वाद दितलो. त्या जेजूक आमी स्वागत करया. बोपय सक्रामेंतान गावयान तें गीत तुजो मोग करता सोमया. L15 ऑन पेज नंबर 163. 163 L15 L15. करता सोमिया तुका अर्गा दिता दनिया, तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गा दिता दनिया, तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्गा दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, हात वयर कर उलो. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता दनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक व्हडा कुरपेचो संतोषाचो आनी देवाच्या आशिर्वादांचो दीस हांव मागतां. आज शनिवाराचो दीस मरियमेच्या खातावेन काळजा समर्पिल्लो दीस. आज 26 वरांचे मागणें आसा दैवीक लोरेते मंदिरांत सकाळीं 6 वरां आराम जाल्लें. आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसतलें आनी हातूं रातीचें जागरण आसतलें. आज आमकां एक वर्तो अवकाश हे 26 वरांचें मागणें आनी रातीचें जागरण बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी देवा लागीं विनवणी करया. सांगात आस मनात एक बाप सिरील लोबो उडपी दिसचो थंयसर अनुग्रहा पास्टल सेंटर गवडीक केंद्रांत वावर करतात. तांचो वावर बऱ्या तरान जावच्या खातीर देव तांकां बरी भलायकी दिवंक बऱ्यांतले बरें वय चिंतना ध्यानाची नियाळाचे विशय देवान तांच्या मतीन घालचे पासत आमी विशेश रितीन मागया. आनी आज सांत जेरोमाचें फेस्त. सांत जेरोम देवाच्या मोगान भरलो देखून आज आमी चडांनी चड नियाळ करया. देवाच्या मोगांत रावून देवान दिवचो दैवीक संतोष आमी सगळ्यांनी अनुभव करच्या खातीर दैवीक रितीन मंदिराच्या सर याजकां खातीर मागया. सर स्वयंसेवकां खातीर हांगासर मागया. तशेंच हांगासर वावर करतल्या सर विनवणेच्या सांद्या बसत वावराड्यां बसत दानी बसत हितचिंतकां बसत पात्रांना बसत आनी येवच्या हप्त्यांत हांगासर आमी आचारसंच्या 20व्या वार्षिकोत्सव बसत आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी नियाळ करया. इजाया प्रवादीचो बूक आमी उक्तो करया. थंयसर 50 आनी 8 वसवर वळ 8 आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तेदना फांत्या बरी तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे घाय बेगीनच बरें जातले. बेगीन बरें जातलें. तुमचे नितीवंतपण नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले फुडल्यान वयतलें. आनी सर्वेस्पराची महिमा देवाची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतली. तुमच्या फाटल्यान वयतली. वळ णव व्हड णव तेदना तुमी उलो मारतल्यात उलो करतल्यात. आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात तुमकां आपयतल्यात. आनी तो म्हणटलो तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. समियान जेजू समियान जेजू. म्हजेर आशिर्वाद घाल आशिर्वाद घाल. म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. आशिर्वाद घाल. कोणा खातीर आज हांव मागतां मागतां. तांचे समेस्तांचेर समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. बेसांव घाल. आमा समेस्तांचो समेस्तांचो उजवाड उजवाड फांत्या बरी फांत्या बरी परजळ अशें कर. कर. आमचे हर एकल्याचे घाय घाय तूं गुण कर. गुण कर. सर तरांची पिडा पिडा तूं गुण कर. गुण कर. सर तरांची दुख दुख तूं आमचे तावन तावन पयस कर. पयस कर. आमकां सवकासाय दी. सवकासाय दी. आमकां शांती दी. शांती दी. आमकां समाधान दी. समाधान दी. आमच्या कुटुंबांनी कुटुंबांनी तुजी शांती शांती राज करून दी. करून दी. आमकां हर एकल्यांक एकल्यांक तूं नितीवंत कर. कर. आमचे पातकांचे बोगसाणें दी. बोगसाणें दी. आमच्या पातकांचे बोगसाणें दी. बोगसाणें दी. आमच्या जिवितांतले जिवितांतले सर शिराप शिराप तूं काण उडय. काण उडय. सर तरांचे अडखळ्यो अडखळ्यो. सर तरांचे बंदड्यो बंदड्यो. आनी सर वायट सवयो वायट सवयो. तुज्या कुर्साच्या पांयान तळा पांयान तळा. तूं भस्मून भस्मून गोबर कर. कर. तुजी महिमा तुजी महिमा आमच्या पाटल्यान अशें कर. कर. तुजें नितीवंतपण नितीवंतपण आमच्या मुखल्यान वचोशें कर. कर. आमी तुका उलो मारता आसतना मारता आसतना तूं लागींच आसाय म्हणलो अनुभव आमकां दी. अनुभव कर. तुका उलो मारता आसतना उलो मारता आसतना तुजो आवाज आमी आयकशें कर. आयकशें कर. तुजो ताळो आयकूंक तुजो ताळो आयकूंक आमच्या आत्म्याचे दोळे आत्म्याचे दोळे तुंच उक्ते कर. उक्ते कर. समिया जेजू समिया जेजू. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल. आशिर्वाद घाल. काम नातल्यांक नातल्यांक काम फावो कर. काम फावो कर. कस्तातल्यांचे कस्तातल्यांचे कस्ट हळू कर. कष्ट हळू कर. दुखेस्तांची दुखेस्तांची दुखां पुसून काड. दुखां पुसून काड. बरवसनातलेल्यांक बरवसनातलेल्यांक नवो बरवसो दी. बरवसो दी. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू जय जय तुका हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया. हालेलुया. म्हाका जेन्ना सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्य करूंक आशेता देखून ताचो मोग आमी नियाळ करया आनी ताज्या मोगाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमच्या कंताराच्या बुकांत I-17 ऑन पेज नंबर 118 118 I-17 I-17 पान नंबर 118. तुजो मोग विचित्र मोग पवित्र मोग रुचीक मोग स्वादीक मोग. तुझो मोग विचित्र मोग तुझो मोग पवित्र मोग तुझो मोग रुचीक मोग तुझो मोग स्वादीक मोग तुझो मोग विचित्र मोग तुझो मोग पवित्र मोग तुझो मोग रुचीक मोग तुझो मोग स्वादीक मोग तुझ्या मोगा गावात समिया
तुझ्या मोगाक हांव भुकेला धनिया सांगाता म्हणया तुझ्या मोगाक हांव ताणेला सोमिया तुझ्या मोगाक हांव भुकेला धनिया होगळाप तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेजू अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोगल जेजू तुझो मोग सस्नीक मोग तुझो मोग सोस्तीक मोग तुझो मोग निस्वार्थ मोग तुझो मोग धर्मात मोग तुझो मोग सस्नीक मोग तुझो मोग सोस्नीक मोग तुझो मोग निस्वार्थ मोग तुझो मोग धर्मात मोग तुझ्या मोगाक हांव आशेता सोमिया तुझ्या मोगाक हांव लालेता धनिया तुझ्या मोगाक हांव आशेता सोमिया तुझ्या मोगाक हांव लालेता धनिया अर्गा तुका अर्गा तुका होगळाप होगळाप तुका स्तुती तुका स्तुती तुका मोजा जेजू अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोगल जेजू तुझो मोग दयाळ मोग तुझो मोग मोवाळ मोग तुझो मोग खालतो मोग तुझो मोग व्हरतो मोग तुझो मोग दयाळ मोग तुझो मोग मोवाळ मोग तुझो मोग खालतो मोग तुझो मोग व्हरतो मोग तुझ्या मोगाक हांव आशेता सोमिया तुझ्या मोगाक हांव आवडेता धनिया तुझ्या मोगाक हांव अत्रेकता सोमिया तुझ्या मोगाक हांव आवडेता धनिया अर्गा तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका स्तुती तुका मोजा जेजू अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेजू हालेलुया 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 अर्गा तुका हालेलुया हालेलुया होते तुका महिमा तुका हालेलुया 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 अर्गानी होगळाप तुका सस्नाचार हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. नेहेमिया प्रवचनाच्या बुकांत 8व्या वस्वरांत 10व्या वडीर नेहेमिया चॅप्टर 8 verse 10 in that second part B कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस आज खंतिश्ट जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बोळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें उतर म्हणटा कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस आज खंतिश्ट जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बोळ थंयसर नेहेमिया प्रवचनाच्या बुकांत इस्रायल लोक सगळो दीस देवाचें उतर वाचून नियाळ करून तांच्या याजकांत हांवन तांच्या फुडाऱ्यांत हांवन देवाच्या उतरांचें प्रवचन आयकतात देवाक अर्घान होगळाप दितात म्हणजे रेतेरेन करसयतात आनी तितल्यार तांचें दूख देव बुजयता तांची खंत बेजाराय देव पयस करता तांचे मदें वर्ती अजापां विटमितां करता देव महत्कार्यां करता
देखून तांचे दूख सुखांत बदलता, आनंदांत बदलता, संतोषान आनी आशिर्वादांत बदलता. मागणें करचें म्हळ्यार आमकां एक व्हडलो संतोष आनी आनंद. देखून आज सकाळीं 6 वरार मागणें हांगासर आराम केला. फाल्यां सकाळीं आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत 26 वरांचें मागणें आसतलें. सगळी रात जागरण करूंक व्हडा संख्यान लोक दैवीक रेतीर मंदिराक येतलो. कित्याक मागण्यांत आमकां संतोष मेळटा. अशें म्हणटा आसतना थोड्यांनी सांगचें आसा, म्हाका मागण्यांत कसलोच संतोष मेळना, वा म्हाका मागणें करता आसतना म्हाका निराश जाता, हांव तेदेस्पर जाता, ह्या एका तरेची आळसाय जाता, एका तरेची न्हीद येता, एका तरेची झेम येता, म्हाका तांचो उल्हासच ना. कित्याक अशें जावंक साध्य आसा. येदोळूच आमी जायत्यो संगती आमच्या नियाळा वेळार नियाळ केल्यात. आज एक प्रमुख कारण आमी नियाळ करया. आनी हे कारण नियाळ करता आसतना पयलीं आमी जाणा जाय मागणें म्हळ्यार एक मोगाचो संबंद. मागणें म्हळ्यार देवा लागीं मोगाचो संबंद. मोगाचो संबंद म्हणटा आसतना जिवितांत ही मोगाचो संबंद आसता घोवा बायलां मदें, तरणाट्या साल्या आनी चलयां मदें, भाव भयणी मदें, कुटुंबांत. हो मोग एकामेकाक आकर्शीत करतना थंयसर व्हडलो संतोष आसता. सांगाता रावंक चान्स, सांगाता उलोवंक चान्स, सांगाता एक जावंक चान्स, एक बरें जेवण करचें चान्स, भोवंक चान्स आसता. पूण केवल एकच संगतीत तो मोग आसल्यार पावना. काजर जाल्या उपरांत घोव बायलांनी केवल सांगाताच रावन सांगाताच आसल्यार इल्ल्या दिसा उपरांत त्या मोगांत ती ऊब उणी जाता, तो मोग शेळेता. देखून मोग करता आसतना सोबार तरांनी मोग करीची. म्हणजे काजर जाल्या उपरांत केवळ सांगातच रावल्या पावना. बायलेन उपरांत घर नितळ करचें, घर सांबाळचें, बरें करून रांदून वाडचें, आनी घोवांनी भायर वचून बरें करून जेवण हाडचें. दोगांयनी सांगाता मेळोन वावर न्हू. फाल्यां भुरगीं जाल्यार भुरग्यां खातीर बरें करून जमोवन दवरचें, भुरग्यां खातीर एक जागो काडून एक घर बांदचें, एक बरो फुडार आसा करचो. थोडे पणी पत्नीक काणगेन घोवान खंय भायर भोवंक वचें, बायले खातीर कितें नव्यो वस्तू काणून दिवचे, बायलेनी घोवा खातीर कितें तरी एक आपुरबायची संगती कर. अशें मोग विविध तरान तांणी मोग एकामेका तो वांटून घेवया. तशेंच देवाचो मोग म्हणटा आसतना देवाच्या मोगांत आमी विविध तरान देवाचो मोग करून देवाच्या मोगांत रावल्यार मात जाता. एकाच तरान आमी देवाचो मोग करून रावल्यार तांतूय आमकां एका तराची आमचे एका तराचें शेळेपण येता. आमकां देवाचो मोग करूंक कितले वाटो आसात. कोंताचो तेर्स आसा, दैविकाचो तेर्स आसा, सकाळींची मागणी आसा, सांजेची मागणी आसात, मिसाचें बलिदान आसा, कुमसार आसा, रेतेर करयेत, देवाचें उतर वाचयेत, देवाचें उतर नियाळ करयेत, संगीत वाजन खेळयेत, आमी गायनां करयेत, थोडे पटी उपवास प्राचिती करयेत, पुण्यक्षेत्रांची भेट दिवयेत, पवित्र पुस्तक शिकयेत, पवित्र पुस्तकांच्या अध्ययन करयेत. आयचो सांत जेरोम 30 वर्सां पवित्र पुस्तकाचेर अध्ययन करून एक पवित्र पुस्तकाचें विशेष भाशांतर वाल्गेट बायबल, वाल्गेट ट्रान्सलेशन ताणें केलें. आनी अशें देवाचो मोग हर सकाळीं नव्यान देव आमकां अनुभव करता आसतना आमकां अनुभव दिता आसतना आमी ताचो मोग त्याच रितीन आमी अनुभव करीत जाय. देखून आमी वाचता थंयसर वेळापाच्या बुकांत अवस्वर 3, 22 आनी 23 वळ आमी वाचता, सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदींच सोंपना. सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकुती केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी, खरेंच वर्तें तुजें विस्वासीपण. पळय मोगाचें आमी देवाचो मोग करता आसतना नव्यान विविध तरान आमी मोग करीत जाय. नाजाल्यार आमच्या मोगाक थंयच शेळेपण येता. थोडे पटी आमी देवाचो मोग करचो केवळ आमकां अजापां जायचें, विचमितां जायचीं, म्हातकारें जायचें म्हणून तेंय देव फोव करता. काल म्हाका जायत्या जाणांनी जायतीं अजापां सांगलीं. थोडी उडास येतात म्हाका. एक भयण म्हणटा तेजी भयण थंयसर लंडनांत आसा, कॅन्सर जाला आनी तिच्या हद्द्याचेर एक फळ उदेल्लें तेज्या ब्रेस्टांत, आनी डाक्टरान म्हणलें तें कॅन्सर जावची साध्यता आसा, देखून जाता इतलें बेगीन ऑपरेशन करीत जाय. आनी ती भयण म्हणटा ह्या भयणीक कळीत केल्लें तिणें आमचें दैवीक रेतीर मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान युट्यूबाचेर धाडूंक सुरू केलें. त्या भयणीन पळोवंक सुरू केलें. तिका चड कोंकणी म्हळ्यार जायनातली, इंग्लीश उलोवन संवय जाल्ली, पूण परतून कोंकणींत आराधन करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तिणें सुरू केलो. आनी थंयसर आयिल्लो संदेश तिणें स्विकार केलो. जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान म्हज्या थंय कसलेय कॅन्सराचे बॅक्टेरिया वायरस आसल्यार धुवन नितळ कर, म्हाका गूण कर. देवान तेजें मागणें आयकलें. म्हणटा तिका विशेश दैवीक अनुभोगी जालो त्या मागण्या वेळार, आराधना वेळार. आनी दीस वेता आसतना
ते फळच नपयसलें तितल्या भितर तो रिपोर्टी आयलो बायप्सी रिपोर्टी आयलो रिपोर्ट येता आसतना कितेंच मालिग्नेसी ना म्हळें पूण धाकट्याक वयताना धाकट्याक हाज्या पयलें आसलें तें फळ वाडलेलें कॅन्सरा बरें दिसतालें खंय गेलें आनी ह्या भयणीन साक्ष दिली की जेजूच्या आमोलेक रक्तान समया म्हज्या जेजून म्हज्या मोगाळ इश्टान दोन तें नितळ केलें आज हांव बरी जालें आनी एकलो भाव हांगासर कावन्सिलिंगाक आयलो ताका येवंक वेळ नासलो आपल्या आवय सांगता निराश आसलो देजस्पर आसलो ताच्या जिवितांत ताजें गर्लफ्रेंड ताजें तरणाटे मोगाची चली ताका सण गेली म्हणून ताजें काम गेलें म्हणून तशें शिकपांत ताणें चिंतल्या बरें शिकोवन तो पास जावना बरें मार्क्स मेळना म्हणून निराश जाल्लो पूण हांगासर तो म्हणटा कावन्सिलिंगा वेळार देव ताजे लागीं उलयलो देवान ताका बजयलें देवान ताका एक नवो बरवसो दिलो नवी दिशा ताका दिली आनी हांगा ताणें फाटीं गेल्लोच तो संपूर्ण तरान बदललो आवय म्हणटा ताच्या जिवितांत वर्ती बदलावण आयली ताजो पर्यंत लिपोवन इल्लें सिगरेट आनी कितें वरतलो आनी सोरो पियेतलो आनी केवल टी व्ही पळोवन बसतलो निराश जाल्लो चेड्या ती वर्ती बदलावण आयली दिंबियर पडून हात वयर करून मागणें करचें तेज्या आवयन पळयलें आवयक अजाप जालें बापूय परगांवतान आयिल्लो ती मुंबय रावतात बापायक अजाप जालें पुता थंय आयली बदलावण आनी दीस वच जाल्यार ताका बऱ्यांतलें बरें ऑफर आयलें अमेरिकाक वचों आनी ताचे भितर ताका आनी एक ऑफर आयलें दुबय वचों तो पयलीं दुबय गेलो दुबय वचून थंयसर कितें ताचें वावरांनी करूंक आसा तें काम आसा तें केलें आनी थंय थावन आतां तो US वचून पावला देवाक जावं अर्घ आनी हुगला देव म्हज्या तुज्या जिवितांत वर्ती अजापा विधमितां करूंक आशेता वय पूण आमकां थोडे पडी कितें जाता एका तराचें शेळेपण आमच्या मागण्यांत येता कित्याक जर तर आमच्या मागण्यांत आमी रचनात्मक रितीन क्रिएटिवली नव्या नव्या रितीन देवाचो मोग करून देवाच्या मोगांत आमी वाडत वचना आमी देवाच्या मोगांत चड आनी चड आमी वाडत वचोसय सुरवेर आमकां मागण्यांत आमकां दैवीक अनुभव जाता समी जेसूस म्हणटा नातानायलाक ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार जुवांव सवांजेल पयला वसर 50 आनी 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 51 सतत हांव तुका सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी पळयतल्यात मनशापताचे देवाचे दूत चडलेले देंवलेले पळयतल्यात सबारपटी मोगाच्या मागण्यांत म्हाका असलो अनुभव जाला सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव सर्गाचो अनुभव संतोश आनंद उल्हास समया जेसूचें हाजरपण मरियमाचें सांता भक्ताचें हाजरपण पूण म्हाका हर एक पडीन देव तसलोच अनुभव दिना आनी की दुसरो अनुभव देव म्हाका तुका दिवंक आशेता विशेश अनुभव देवान म्हाका तुका दिवचो जावन आसा त्या जुवांच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 9व्या वडील जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाजय समी जेजू बापाच्या मोगान म्हजो तुजो मोग करता आसतना ताच्या मोगांत हांवें तुवें रावाजय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताज्या मोगांत हांव रावतां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळण म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात तेन्ना समयाचो संतोश भरपूर जातलो मोगाच्या नांव समयान आशें आमी ताच्या मोगांत रावाजय म्हणून सांत पावल हें बरें करून समजता आनी तो समया जेजू म्हणटा समया जेजू तूं म्हजो सेगुल्ला म्हळ्यार काळजाचो गोंडो आबिलाचे सांत तेरेस म्हणटा मागणें करचें म्हळ्यार समया ती हांवें काजर जावचें ताकाच हांवें संपूर्ण तरां समर्पण दिवचें तो होरेत हांव ताची होकाल हांव म्हाकाच ताका समर्पण दिता जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस म्हणटा जेजू म्हजो मोग माता तेरेसांनी जेजूक आपणाचो मोग म्हूण घेतलो हर एका सांता भक्तांनी म्हाका न्हू देवाक आपणाचो मोग म्हूण घेवचें आनी त्या मोगांत रावून त्या मोगांत जिविताचो संतोश आनंद आमी भोगचो तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया मोगाचें नांव त्या समयार जेजूचो मोग आमी अनुभव करया ताच्या मोगांत रावया दुसरें आमकां कितेंच नाका ताच्या मोगांत रावल्या पुरो उरलेलें सगळें तो म्हाका तुका दितलो आज सगळे आमच्या गरजो आनी तेसावा ताच्या पांयां तळ आमी दवरया ताका आमी समर्पण दिया ताजो आमी मोग करया आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावतलो तुजो हांव मोग करतां तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना सांडीत की आवय आपल्या भुरग्यांक
विसत गाय आपल्या नेत्या बाळका आवय पर्यंत विसरतरी तुका हांव केदीं विसरचोना साणीत गी आवय आपल्या भुरग्या विसत गाय आपल्या नेत्या बाळका आवय पर्यंत विसरतरी तुका हर दीस विसरचोना तुजो हांव मोखता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव साडिसोना तुका हांव विसरचोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव साडिसोना तुका हांव विसरचोना. काळजांत हांव सम्या लागीं उलया मोगेच्यान त्याच उतरांनी परतून ताच्या लागीं उलया त्याच वेळार विविध त्या सांगा खातीर आमी काळजांत हांव मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचे आसतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. मनोज डिसोजा मँगलोर 25th बर्थडे फातिमा अल्वेरा मुंबई. ॲरन जॉश पिंटो मँगलोर 22nd बर्थडे शालन पिंटो मँगलोर. देवा गर्गांनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्य अनुभव केली. क्लारा लसरादो काद्री सान सबॅस्टिनाच्या मानाक पॅट्रिक डिसोजा आनी कुटुंब आमेंबळ. सर संत भक्तांच्या मानाक अल्फोन्स जेस्सी पिरेरा कुलशेकर. जेसूच्या पोपयत काळसाच्या मानाक जेस्सी पिरेरा कुलशेकर. सांत आंतोनीच्या मानाक जेस्सी पिरेरा आनी अल्फोन्स कुलशेकर. एक भयण आपल्याची आवय आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जाली. मरणाचे रिस्केर आसली. काजाराचें कार्य आसलें ताका अडकळ जायना अशें आवय बरी जावन घरा फाटीं आयिल्ल्या देवा गर्गांनी होगलाप दिता. एका तरणाट्याची गियान म्हणल्याची नंबराकांटीची सर्जरी सक्सेसफुली जाल्ल्या पासत आनी सर ताच्या इश्टांनी ताका सर्जरी वेळा कुमो केल्ल्या पासत आनी एकल्याची नी सर्जरी जाल्या. आतां दूख उणें जाल्ल्या पासत देवा गर्गांनी होगलाप दिता. तशेंच फादर वॉल्टर मेननचो एसविडी तांच्याय दंबराकांटीची आतां पाटीच्या गाण्याची सर्जरी आसली ती बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवा गर्गांनी होगलाप दिता. जायतीं अजापां विजमितां जाल्यांत देखून देवा अर्गांनी होगलाप दिवया. अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जेजू. अर्गांनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांगा पासत मागया. बरी भलायकी मेळच्या पासत कुटुंबाच्या सर संद्यांक जानेट वासई सांत आंतोनीच्या मानान सर त्या सामानी देवान तांकां पावच्या खातीर फिलोमिना आनी तशेंच विशेश त्या सांगा पासून मागो उलो दिता. ग्रेसी डिसोजा उडपी तांच्या कोर्टाची केस सेटल जावच्या पासत कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर शाशी मुलुंड वेस्ट आमी सर ह्या त्या सांगा पासून सांगाता म्हणून मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत मागया. बर्थ एनिवर्सरी देवादीन हिल्डा आनी बेनेडिक्ट डिसोजा कुलशेकर. देवादीन चार्ल्स आनी मेरी डिकोस्टा कुलशेकर. गरजेवंत आत्म्या उडास करता अँटनी आनी लोना डिसोजा कुलशेकर. देवादीन मत्यास लोबो आनी कॅस्तेलिनो गेल्या आनी तांच्या कुटुंबां सरलेल्या मलकडांचो उडास करता. सारी पडला मंगळूर तावन कुटुंबां सरलेल्या मलकडांचो उडास करता. गॅरन सल्डाना किरें. देवादीन एडवर्ड जोकिम पिंटो आनी रोज क्रिस्तीन पिंटो फळनीर. देवादीन जॉन आनी लुसी डिसोजा कल्याण गडी. देवादीन नवीन रोशन मिनेजस कासिया मँगलोर. देवादीन भवानी पुत्रन. देवादीन जेरोम आनी मेरी अल्मेडा. गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता ज्योती जॉन डिसोजा मुल्की. 17th डेथ एनिवर्सरी CV फ्रांसीस मुलुंडू वेस्ट मुंबई. देवादीन जेरोम आनी रेमेडिया मतेयास शिरवां. देवादीन मनोहर कर्नेलियो किन्नी मुळूरू. 9th मास 9व्या म्हयन्याचो मरणाचो उडास जुलियाना डिसोजा नाईगांव वेस्ट. देवादीन लुईस रोड्रिगस अलंगार. देवादीन फेल्सी सांगतीस गंटलकट्टे. देवादीन जॉन पत्रावो उर्वा. 45th डेथ एनिवर्सरी स्टेला रेजिना पिरेरा.
सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बावटनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन. आमी आतां देमी घालया आनी काळजांत तावन मागया. सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जगभर लिहिता स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्ती तुरबेन माना दया बापोय तू आमचो दिमो काकुतीसो वेचीक शेळ्यांक राखसो जातू राखणो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादा भक्ती तुरबेन माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आमी जाणाव आज दैवीक लोरित्र मंदिरांत विशेष दैवीक दाबासो दीस 26 वरांचे मागणे सकाळी 6 वरां आराम जाल्ले. दुसऱ्या दिसा सकाळी 6 वरां पर्यंत मागणें आसतलें. हें मागणें करता आसतना आमकां एक वर्तें प्रेरण जावन आसा सांत जेरोम आनी आज सांत जेरोमाचे फेस्त आमी आचरता. सांत जेरोम भोव नांवार्दीक पवित्र पुस्तका खातीर कित्याक ताणें वालगेट ट्रान्सलेशन म्हणजे बायबल ते पर्यंत हिब्रू भाशेंत ग्रीक भाशेंत आसलो तर ताणें लाते भाशेक भाशांतर केलो पयले फावटी. आनी अशें भाशांतर करता आसतना भोव वर्त तरान मागणें करन त्याग सॅक्रिफीस कर देवा थंय एकवटांत रावून ताणें तें ट्रान्सलेशन केल्लें जावन आसा भोव मोगान. पयलें तरी तो संवसारांत जियेल्लो पूण उपरांत तो कन्वर्ट तर जाल्ल्या वेळार तो सगळोच बदल्ल्या वेळार तो त्याग उपवास प्राचीत करन देवा थंय चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवंत तो जाता. तो जल्मालो क्रोएशियांत पूण तो मरता बेतलेहेमांत इज्रायलांत. आनी ताच्या काळजाची आशा इतीस हांवें सुम्या जेजू थंय नव्यान जल्मा जाय एक नवो व्यक्ती जायचे. दैवीक उलो रितीर मंदिराचो उद्देशी विशय जावन आसा आनी आज आमी विशेश रितीन आमच्याच पातकांचे बगसणें जोड घेवया. आमी कोणाकी दुखयलां जाल्यार कोणाकी बेजारा हाडल्या जाल्यार आमी पयले नितळ निर्मळ जावन देवाच्या मोगांत आमी भरले वेळार देवाच्या उतरांचो मोग आमच्या काळजांत उपजाता. आनी सांत जेरोमा बरी देवाक महिमा दिवचें तसलें विशेश जिवीत देवाचें उतर धैर्यान आनी बळान परगट करचें तसलीं आनी तें आपल्या जिवितांत जियेत तसलीं आमी जातल्या. तर एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या काळजाचेर आमी दिश्ट घालया. आमी रुपांतर जायशें देवाची कृपा आमी जोड घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विराती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थोया. देव आमच्या भोवमोगाळ बापा, भाग्यवंत जेरोमाक तुज्या याजकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साकोंक दिली आनी ह्या तुज्या उतरां सो खतखतीत मोग ताज्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्याक सुभाम पोशण, आमच्या तानेल्ल्या काळजाक जिवे उदाक, आमच्या जिणयेच्या रस्त्यार परसडीक उजवाड, आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. Amen. जकरिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हळें, हांव जेरुजलेमाचें माफ घेवंक वेतां. तें कितलें रूंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुजलेमाक पागर आसचें न्हय, कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्यान आसतलीं. हांवूच जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागोर. उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताचे मदीं आसतली म्हजी महिमा. सियोनाचे दुवे गायन कर आनी संतोश करीत जा, कित्याक म्हजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां. उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराशीं येतलीं, तीं ताची परजा जातलीं आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलों. देवाचें उतार. श्लोक. जशें गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगानो, सर्वेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या कारावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पटयलोलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलें सोडयलें. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतेलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातेलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातेलीं. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवात ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू करतालो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतीन बरें खंयचो. मनशा पुताक बेगीन सुदारन लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे ताव लिपोन आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तकांत म्हाका एक विशेश दैवीक अनुभव दिवचें उतर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें वा आयकलें. जाकारिया प्रवादी एक प्रवाद करता. ह्या ताका दर्शनांत एक देवदूत दिसता आनी त्या देवदूता मुखांत सर्वेस्पर देव जाकारियाक म्हणटा, हंस जातलो म्हज्या परजे भोंवती एक उज्याचो पागोर आनी ताच्या मदघात ती जातेली म्हजी महिमा. सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या तुज्या भोंवतणी आपल्या मोगाच्या वेंगेस एक पागोर आसा करता, उज्याचो पागोर तो. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा म्हळ्यार उज्या रुपार, म्हळ्यार जळचो म्हळ्यार भौतीक उजो न्ही तो, आध्यात्मीक उजो, मोगाचो उजो. आमच्या मोगान लासचो देवाच्या मोगाचो उजो आमच्या भोंवतणी आसा जाल्यार दुस्मनाचे उज्याचे भले आमकां कांयच बाधक करूंक शकना. आमकां हर एकल्यांक देव तसलो उज्याचो पागोर आसा करूंक आशेता. पूण आमी आमच्या जेरुजलेमान म्हणजे आमचें काळीज म्हणल्यार देवाच्या देवाळांत, जेरुजलेम म्हळ्यार देवाचें देवाळ, देवाचें हाजरपण, आमचें काळीज देवाचें हाजरपणाचें देवाळ जेरुजलेम करून घेतल्या वेळार आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसतलो आनी तोच आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. भायलें जेरुजलेम नाश जावन वयतलें. जेजून देंवसार लागलेल्यांक सुटका दिता आसतना, देंवसार लागलेल्यांक थंय आसले देंवसार आसतना लोक सगळो वीज जालो म्हणून वांजेल आमकां सांगता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, फातरार फातर उठचो ना, मनशात पुताक पराधीन करतले आनी ते ताका कुर्सयतले, नाश करतले. ताचो अर्थ मोगाच्यान आमची भायली कूड ती नाश जातली, पण आमच्या भितर आमी देवाचें देवाळ जायचें. आनी हें उतर यथार्थ जालें, खरें जालें सांत जेरोमाच्या जिवितांत. सांत जेरोम जल्मलो क्रोएशियान 345 इसवेन. ल्हानपणांत ताका बरें शिकप जालें. मात न्ही बापायची आशात आनी आनीकी चड शिकप जाय म्हणून क्रोएशियांत आसल्या ताका इटलीक थंयसर रोमाक धाडलो. आनी थंयसर रोमांत तो शिकोवन आसलो. मात न्ही बापायन जायतें आस्तबदीक ताका दिल्लें देखून ग्रेस्कायेंत थंयसर शिकोवन आसतना आमी जाणा तरणाटे आजकाली ग्रेस्काय तांकां मेळटा आसतना कितें करतात म्हणून सर तराच्या खुशालयेन तो बुडुल्लो. पूण तसल्या वेळार देवाचो संदेश ताका एका स्वप्नांत आयलो. तो न्हिदल्या वेळार ताका एक स्वप्न पडलें आनी त्या स्वप्नांत तो मेला आनी देवाच्या त्या जडतेच्या सिंहासना मुखार उबो आसा. थंयसर देव ताका विचारता, तूं कोण? आनी तक्षण तो जबाब दिता, हांव एक क्रिस्तांव. देखून म्हाका सरकार प्रवेश मेळोवंक जे हक्क आसा. तितल्यात देव म्हणलो, ना, तूं फोट मारताय. तो सगळोच भियेलो, कांपलो, कित्याक ताच्या मुखार सगळें ताचें जिवीत उक्तें जालें. खंयच्याच तरान तो क्रिस्तांव न्हय आसलो. नांवा पुरतो मात्र बॅप्तिस्म मात्र ताणें घेतलो. दुसरें खंयचेंच ताच्या जिवितांत नासलें. गोंयेपडी वय नांवा पुरतें मिसाव येतालो, नांवा पुरतें मागणें करतालो.
ताचें काळीज जेरुजलेम जावन नातरलें. देखून ताच्या भोंवतणी तो उज्याचो पागोर नातरलो. देखून देंवसरान सैतानान ताच्या जिवितांत संपूर्ण तरान प्रवेश घेवन ताच्या मुठी भितर दवरलो. तो जाणा जालो, सगळो सो भियेलो, कांपलो. ताका मेळ्ळें तें शिक्षा देवान ती वाचली तें आयकून आनीक चड भियेलो, कांपलो. भियान त्या सपनांतलो भायर आयलो, उठलो आनी दुसऱ्या दिसाच तो बदल्लो तो. आनी दुसऱ्या गांवां गेलो, जर्मनी गेलो, फ्रांसाक गेलो. गेल्ल्या जाग्यार चड आनी चड देवा विशयांत पवित्र पुस्तका विशयांत जाणवाय ताणें जोडली. आनी उपरांत तो जाणा जालो आपणान जेजू जल्मल्ल्या गांवां वचचें बेतलेहमाक, जेजू वाडलेल्या गांवाक, त्या सगळ्या इस्रायलांत भोंवचें म्हणून तो जेरुसलेमाच्या वाटेर आसतना तो सिरिया गेलो. आनी थंयसर दीस आनी रात उपवास प्राचीत कर. ताची कूड ताणें दंडवणी केली. पळय, ताची कुडीचेर ताणें जैत वेलें. आनी थंयसर तो म्हणटा देंवसार सैतान येवन ताका नाडोवंक लागलो, दोसूंक लागलो. पूण ताच्या दर्शनान तो केवल जेजूक पळयतलो, जेजूच्या पांयां ताळो. सगळें ताचें जिवीत ताणें समर्पण दिलें. समिया तुजे शिवाय म्हाका दुसरें कांयच नाका. आनी सगळ्या रक्तामासाच्या वनवण्याचेर ताणें जैत वेलें. कितलो संवसारा लाभ जालो तितलोच आतां समियाक तो लाभ जालो. आनी उपरांत थंयसर गेलो. 30 वर्सांचो खळमीतनांतलो वावर ताणें वालगेट बायबल बरयलो. हिब्रू, आरामायक, ग्रीक भास, भोव कश्टांची भास बरयंकन तो शिकलो. आनी ताच्या उपरांत पवित्र पुस्तकाचे जायते कॉमेंट्रीज, जायते प्रवचन ताणें बरयले आनी प्रवचन दिलें. पापसाहेबाकी तो भोव मोगा आसो जालो. आनी अकरेच्या दिसांनी विधवींक, दुबळ्यांक, कश्टतल्यांक ची सेवा कर. जेरुसलेमांत वर्ते त्याग, सॅक्रिफीस कर, उपवास कर. आपुरबे तें शांती समाधानाचें मरण तो मेलो. मोगाच्यान आमकां केदी वर्ती देख आसा. आज सनवाराचो दीस, 26 वरां मागण्याचो दीस. आज हांगासर 26 वरां मागणें आसतलें, मात न्ही सगळी रात मागणें आसतलें. सगळी रात पवित्र पुस्तकाचेर प्रवचन मेळचो म्हणल्यार मोगाच्यान सांत जेरोमाक देवाच्या उतरांचो मोग आसलो. देखून ताणें लाते भाशेंत भाशांतर केलो. उपरांत लाते भाशेंत आमच्या सर भासांनी कोंकणी भाशेंत ती भाशांतर जालां. तर देवाचें उतर कितल्या मोगान आमी वाचूंक फावो. आनी चड आनी चड देवाच्या मोगांत आमी वाडवळ चडया. आमेन. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुरथो बापा, स्वीकार तू ये बापा. उदारपणी आमी कानी करपिता, स्वीकार करून लाभय देनी सर्गीता. घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पण आसावें. आनी आज आमी करच्या 26 वरांच्या मागण्या आसावें. सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकडी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयस दावास विस्फोर म्हणून घे. भोवर्त्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, भगेवन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजांत सांबाळून आनी मोतीन नियाळून सोडवणीची भली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयतें जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सांत जेरोमा थंय तुका महिमा मेळटा. कित्याक ताच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुखूट. पृथ्वीमेर ताचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. ताचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावन जिविताक आधार. पवित्र सभे खातीर ताचे मागणें आमच्या अस्कतकायेन धैर्यानी घटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें आनी एक देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान. बोळ दिता आमकां ही स्वप्नांतलो संत भक्तांचो जमो. आमच्या महिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान
निरंतरी आमी तुजें कीर्तन गायता. पवित 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 दरबारा सो सर्वे पोतू सर्गानी संसार बोला तुझा वैभवा. भूसर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. भूसर्गी तुका जय जय भूसर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थासो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्था सोघट आम्ही परगडता, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोग ठास्क आणि फ्रांसीस आमच्या बागेबंद बापा, पीटर पौल आमच्या गोले बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाठाय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची खाकळूत कर आनी तांकां आनी तुजे इश्ट संगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवन दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समियान जेजून शिकयल्लें तें मागणें व्हडा भक्तीपणान म्हणून आयचे रेतेर भोव यशस्वी जावच्या खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतलें आमकां तूं सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी,
सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे भरवो शानत रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुज्या खुशाप्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. समियाचो संतोष आनी शांती वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची देवाची शिडी शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो समी जेसू क्रिस्ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगताने वरयलां आमच्या सासणाच्या जिविताक. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें तुवें मित्रचे म्हाका फावना फावना पूण देवत्रांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गुंडो जिविताचो उजवाड संवसाराचो सोमी जेजू मोसो दैविकानान पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मातासलो मोसो जेजू गोड्या बोऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा भगेवंत जरमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापय मोगान पोसली. ह्या पोशणा वरवीं तुजें उतर भक्तीन मनांत घेवं आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुडीत कर. अशें ससनाच्या जिविताक आमकां स्वस्थपणी पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजांक दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो भावुडया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक दैवीक उलो रितीर मंदिरांत तावन तुमकां समेस्तांक हांगाच्या याजकांचे आनी आमच्या सांगाता वावुरतल्या समेस्तांचे नामान आनी प्रणाम. 26 वरांचे मागणें दवरलां दैवीक उलो रितीर मंदिरांत सप्टेंबराच्या 30 तारखेर सकाळीं 6 वरां तावन दुसऱ्या दिसा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत ह्या 26 वरांच्या मागण्या तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान मानान आनी घनान हांव स्वागत करतां. दिसाची रितीर आसतली 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत. ताजे उपरांत विनवणेचे मागणें आसतलें आनी राती 9 वरां तावन विद्युक्त रितीन रातीचें जागरण आसतलें. मनादीक बाप सिरील लोबो उडपींत गवळी केंद्र अनुग्रहांत वावर करना आसात. नावाडीक प्रसंगदार आनी पवित्र आत्म्यान भरलेले अपुर्बेचे प्रवचन दिवचे याजक तांचे मुखेलपणा खाली हें रातीचें जागरण हांगासर आसतलें. सांगात आस आमचो भाव ब्रदर एलियास कोयल्लो मांगडूर तावन हांगासर येतलो. तोय नावाडीक प्रसंगदार आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती. अशें मोगाचें न्हू सगळी रात समिया सांगात आमी करशिया. आमच्या आत्म्याचो परजळ आमी वाडोवन घेवया. देवा तावन विस्नार आशिर्वाद आमी जण घेवया. भोव मोगाचें न्हू जो कोण हांगासर येतात तुमकां हांगासर रावपाची वस्तेची वेवस्था आसा. सांजेर सगळ्यांकी जेवणाची वेवस्था आसा. सगळीं तुमी सांगाता येया. एक कुटुंब जावन वाडो जावन फिरगत जावन शेतसामारची सांगाता मेळोन येया. तुमकां आमी मानासो घनासो आनी मोगासो येवकार मागता हांव.